आपले कडेन गडबडेन तिरंगो उलटो जाला। काँग्रेस फुडारी अस्वस्थ जाल्ल्यान तांचे कडल्यान म्हजे नाका ते आरोप जातात। खरें म्हळ्यार तांच्यांनी हर घर तिरंगा ह्या उपक्रमात आपूण जावन सहभाग घेवपाक जाय आशिल्लो म्हण भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयला। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मेळटा। ऑपोजिशन जे आसा तेचे मुद्दे कांयच ना। काँग्रेस बेजिकली ते फ्रस्ट्रेट जाल्यात कारण लोकूय तेंचे हळूहळू सोडून वता ही एक गोष्ट। आणि सेकंड थिंग तेचे ते सांगता लोकांक तिरंगा लावनाका पण लोक तांकां प्रश्न विचारता। बीजेपीचो तिरंगो लायना आमी लायतात ह्या भारत देशाचो तिरंगो। त्यामुळे ते फ्रस्ट्रेशन कितें नाताले निमित्त करून एक करतात। कारण पयर म्हजो हांव आमचे पणजीचे आमदार बाबूश मंचराज हांच्या कार्यालयात आमी तिरंगा डिस्ट्रिब्युशनचो कार्यक्रम आशिल्लो। पत्रकारूय म्हज्या समोर सगळे आशिल्ले आणि त्यामुळे तिरंगाची घडी उसयतना ती परती उसवली म्हजे कडल्यान। त्यामुळे आज व्हडलो विशय करून तांच्यानी की हांवें उलटो धरला म्हणून। हांवें फोटोय मारणार म्हज्या घराकूय रावनाशिल्लो। हांवें सकयल पळयतकच कळतो उलटो आसा त्यामुळे सारको करून घे येतो। त्यामुळे नाका ते इशू करपाचो प्रयत्न करता आणि त्यामुळे कोण तेंचे आयकना। ते बेजिकली अ फ्रस्ट्रेशन। ते अमरनाथ पणजीकाराक हांव सांगपाक सोदतां की बाबा रे ते अशें न करता तूं 4 विकत घे आनी लोकांक डिस्ट्रिब्यूट कर, ते जाल्यार बरें काम जातलें। खरें म्हणत जाल्यार काँग्रेसीक एक संदी आशिल्ली। आमी तुमच्या पयलीं तुमी वचून प्रचार जर केल्लो जाल्यार कांय बिगडचें नासलें। कारण तिरंगो भारतीय जनता पार्टी एकट्याचो न्ही, तिरंगो हो देशांतल्या सगळ्या नागरिकांचो।